5 ते 15 डिसेंबर मेरेन होडर पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे काम करतले ते खातीर पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या लेनीचे काम जानेवारी मेरेन पुराय जातले अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान सांगले। चारूय लेनीचे काम पुराय जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री कडेन चर्चा करून पुलाच्या उक्तावणाची तारीख थारायतले अशें तांचें म्हणणें। आज आमी होडार ब्रिज जो सेकंड सेगमेंट 4 लेनीचो ब्रिजाचे आमी आज स्थापना करता। मध्ये कॉन्ट्रॅक्टर जो काम बरे भशेन तेणें केल्लें तो आमचे वांगडा आसा, जीएसआरटीसी मनीस आसा, आमचे वांगडा झेडपी सिद्धार्थ बाब आसा, आमचे बाकीचे इंजिनियर आसा। आनी एक गोष्ट लक्षात येयली की म्हाजे कडल्यान की हे फावटी ते क्रेन यूज करना, स्पेशलायज्ड गँग ऑल द वे फ्रॉम पुना हाडल्या, कित्याक हांगा इन्क्लिनेशन जाल्ल्या कारणान क्रेन यूज करूंक मेळना। पूण एक हे आमचे जुगाड म्हणटा, इंजिनियरींग जुगाड म्हणटा पळय, हे जुगाडान ते पयलीं काम करताले, हे ट्रेन ब्रेन जावचे पयलीं। हे आज पासून आमचे देशा भितर लोक आसात। पयर आमी आमचे जेन्ना टनलान भितर मायनिंग इंजिनियर वचून टनलान जुगाडान ते रोखडे वरांनी काडले, नाल्यार खूब दीस ताका लागताले। अशें करून हो जुगाड जो आज आमी पळयता, हितून भितर 105 टन एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट ते देंवोवपाचे आहा। 105 टन आनी 105 टन 210 टन, आनी ताका लेंथ आसा 60 मीटर, हायट आसा 2.5 मीटर। अशे 2 जुगाड ते आज फाल्यां म्हणल्यार ते तेजेर पावयतले। आनी हे म्हाका दिसता आमी जे पयले हे बरे भाशेन ते करता, आनी इट इज शोज दॅट इंडियन सायंटिफीक एप्रोच इन द जुगाड फॉर्म इज ऑल्सो स्टील एक्झिस्टिंग। आनी हेजे खातीर हांव म्हाका दिसता जे काम ते करतले, आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फाटल्यान लागून आमी 5 तारीख ते 15 तारीख म्हणजे 10 दीस आमी घेतलेले शटडावन। पूण जे काम तेणें बरे भाशेन केल्लें आसा, आमी म्हाका दिसता 2 दीस पयलींच ब्रिज ओपन करूंक शकतले फॉर ट्रॅफिक, कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता बाकीचे भितरले इंटरनल रोड आसपाक। हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक स्पेशली जीएसआरटीसीक तांकां स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टराक, कित्याक तेणें खूब लक्ष घालून तें काम हो ब्रिज, हो होडारचो ब्रिज आमच्या हांगा सोंपन आशिल्लें। खूब वर्सां हांगा हो सिंगल लेन ब्रिज वयतालो, 2 गाडी वचनासले, खूब एक्सिडंट जाताले। पूण आज सीएमान सँक्शन करून आज कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळलो, कित्याक अशे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बाकी कामां करता जीएसआरटीसी, ती आजुनूय 8-8 वर्सां 7-7 वर्सां करना। पूण कॉन्ट्रॅक्टर बरो मेळलो, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। आनी तेजें फेलिसिटेशन आमी जेन्ना इनोव्हेशन दवरतले त्या ब्रिजाचें तेन्ना करतले, आनी ताका मनांतल्यान कुडचड्या वयल्या लोकांच्या मार्फत ताका थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें खऱ्यांनी मनांतल्यान काम लावन ही गोश्टी केल्ल्यो आसा। सो म्हाका दिसता हो ब्रिज चड करून आमी जानेवारीन रेडी जातलो, रस्तो आनी बाकीचे करून, आनी डेट मागीर सीएमाक करून दोनूय 4 लेन ब्रिज आमी ओपन करतले। कित्याक फर्स्ट 2 लेन आमी अशेंच ओपन केले, डेडिकेट केले लोकांक इनोव्हेशन करनासतना। पूण दोनूय ब्रिज 4 लेन ब्रिज आमी लोकां खातीर सीएमा कडेन रेट घेवन तेन्ना आमी हे इनोव्हेशन करतले। होडर आमचो ब्रिज जो आसा तो सेकंड फेज आज कंप्लीट जायत आयिल्ले आसा। आनीक एक उमेदीची गजाल की आमचो कितले वर्सांची ह्या आमचे दोन्ही आमचे कुडचड्यार आमचे विलेज पंचायत आनी आमची म्युनिसिपालिटी आनी कुडचडे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे आमचे सदांच मागणे आसले आमदारा कडेन की हो खूब बारीक आसलो पयलींचो ब्रिज, जे आयज तेणी आमी लोकांनी स्वप्न पळयल्लें ते म्हाका दिसता खंय तरी पूर्णत्वाक आमदारान आमचे हाडले आसा। आनीक हे दोन्ही ब्रिज कनेक्ट जावन ट्रॅफिक इतली आतां सुरळीत जातलें, आनीक दोन्ही सायडींतल्यान वचपाक मेळटलें, आनी व्हडलोय जाल्लो आसा। त्या खातीर हांव आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल यांचे सगळ्याच्या वाटेन हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा की जे आयज सगळ्यांनी आमचे कुडचडे आसा स्वप्न पळयल्लें, त्या स्वप्न तेणें आपल्या हितून पूर्ण केल्लें आसा।